बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत आंतोनीचे दुसरे नोवेन समोर उमथाव आनी आयच्या ह्या नोवेनांत खेरीत भाशेन आमी कोविड आनी हेर पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणां पासत मागतले. आमी दरेकली वेगवेगळे पिडेक सांपडटा. वेगवेगळी पिडा आमच्या जिवितांत भितर सरता. असल्या वेळार आमकां दिसता आमकां दरेकल्याक पेकोणी मेळची, आमी हे पिडेंतली मेकळी जावची. देखून आमी कितें करूंक गरज? आमचो भावार्थ आमी देवाचेर वाडोवंक गरज. भावार्थान आमी देवा सुरशी वचूंक गरज. आमचे फामिलींतली, आमचे इश्ट, आमची शेजारी वा दुसरी कोणूय पिडेक सांपडटा तेन्ना आमचो भावार्थ आमी देवाचेर दवरून तांचे पासत आमी मागणे उबारूंक गरज. जेजू ह्या संवसारांत जियेतना जायती पिडेवंत भाव भयणां ताचेशी येतात आनी जेजू तांकां रित्या हातांनी धाडिना. जेजू तांकां परतून पेकोवणी दिता, तांची भलायकी तांकां परतून दिता. देखून आमकां एक बरोवचो आसा, जेजू आमकांय आमचे पिडेंतलो बरो करतलो. आयज खेरीत भाशेन कोविड पिडेक लागून आमची जायती भावा भयणां हॉस्पिटलांत, घरांनी आनी हेर वेगवेगळे सुवातेर कश्टवतात. असल्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. आमी जाणाव ही भिरांकूळ पिडा, तरी आसतना आमचो देव आमकां बरवसो दिता. आमी ह्याच बरवशान आनी विस्वासान देवाशी या. असल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागणे उबारुया, कित्याक आमकां दरेकल्याक खात्री आसा भावार्थान जरी तर आमी देवा लागीं मागता जाल्यार देव आमकां फावो करतलो. ह्या दिसांनी घोडे जायती आमची फामिलींतली वांगडी, जायती आमची इश्ट मित्रां, जायती जाणां आमी जी वळखतालीं ती कोविड पिडेक लागून मरून गेल्यात. असल्या वेळार आमचो बरवसो तुट्टा. तरी आसतना ही देवाची येवचण म्हणून आमी मानून घेवया. देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आमचो भावार्थ आमी देवाचेर वाडोवया. आनी अदीक करून आयज भाग्यवंत आंतोनीचे नोवेन समोर उमथाना असल्या पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणांक आमी ताच्या हातांत घालुया. कित्याक आमी जाणाव भाग्यवंत आंतोनीच्यान मिलाग्री करून आमकां परतून नवें जिवीत दिवंक जाता. तो मिलाग्रीचो सागोर देखून आमची सगळी पिडेत आसलेल्या सगळ्या भावा भयणांक आमी भाग्यवंत आंतोनीच्या पांयाशी हाडुया. ताची मजत मागुया आनी ताचेच मजतीन आमचेर आनी ह्या संवसाराचेर उपरासलेली ही कोविड पिडा नपयत जावंक ह्या नोवेनांत आमी कोतकोत्यान मागुया. आमचो भावार्थ आमी देवाचेर वाडोवया आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन आमकां दरेकल्याक पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागुया. नोवेनाचे मागणे. सांत आंतोन, तूं निर्मळायेचो शृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद, जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या. देवान तुका उपकारां आनी देण्याचे परतेन नेटयलोलो पळोवन हांव धादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग, काकलूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणां. ह्याच पासत व्हड्या खालत्यापणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उचके आनी खोंती, भिरांत आनी आखांत. अदीक करून ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी सांत आंतोनी मुखार दवरुया. सांत आंतोन, तुजे ओंठ बाळकाच्या पोल्याक लागतोच आनी ताचो तुलोप ताळो आयकतोच कसल्या दादोसपणान तुजें काळीज भरलोलें
ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या व्हडा मनान हांव तुजे उजीर येता आनी म्हजें बरवशान भरलोलें काळीज स्वर्गाक उबारता, कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूंनी. तुजे वेंगेंत आसलेलो तो बाळोक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव ते देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक परगडटलों. सांत आंतोन, जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां, तें म्हाका मेळोशें कर. सांत आंतोन, पदवेदार तुजे करुणेचें बळ, ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागतां, तो म्हाका मेळोसो कर. तुका उलो मारतल्याक पावोवंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय, थोंडाय, ल्हानविकाय आनी वडिलाक काळतेपण मेळून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सांत आंतोन, आमचे पासत विनोदी कर. सांत आंतोन, आमच्या गरजांनी पाव. सांत आंतोन, आमचे वेली पिडा काडून उडय. सांत आंतोन, आमचे पासत जेजू लागीं विनोदी कर. Sant Antonik Noven, Piddekचे कुळीच्या तुझ्या ग्रंथार केला वाडो जेजू राजा वाडो केला म्हणून सदां खाली नेहमी Sant Antonik Noven, otoja tuži tera, sodaven kori Boga. Ama papiacia glada